हे गायज वेलकम बॅक टू माय मिनी ब्लॉग. आणि आयचो मिनी ब्लॉग हांव डायरेक्ट स्टार्ट करता शेतांसून. आणि सगळीकडे हिरवेगार असले सामके आणि वातावरण एकदम थंड अशें बरें असलें. आणि हांगसर मंगलबाई बीन येयली तरवो काडपाक. सगळीं एका लायनीन रावन तरवो काडटालीं. थोडो तरवो काडलेलोय बीन तेंच्यांनी. आणि पावसानय म्हणटात तसो काळोख केल्लो आणि सगळ्यांची मशिनाय बीन चालू असलीं. आणि हांगसर मम्मी पळयात तरवो काडटाली आणि सायडीकूच आत्या असले तेंचे गजाली बीन चालू असले. आणि तरवय बीन काडटाली ती गजाली मारीत आणि आमचे पाय म्हणटा तशे एकदम मोव मोव चिखलान असले. मजा येताली. आणि तरवो पळयात कसो कितें काडटा तो हांवें पयलेच फावट पळयला. तुमी बीन घरा बसल्या तरवो कसो कितें काडटा तो पळयात. आणि तरवो काडल्या उपरांत मागीर तो धुवप आसता. सो असो करून तरवो काडप, तेज्या उपरांत असो धुवप आसता हो. आणि मागीर तो बांदप आसता. आणि अचानक पावस येयलो आणि पावस चालू आसतना सुद्दां ही तरवो काडटालीच बी. बट म्हाका हांगसर सत्री घेवन उबें रावचें पडलें कारण मोबायला खातीर. मोबायल जर म्हाजो भिजत जाल्यार म्हाजो ब्लॉग शॉर्ट्स व्हिडिओ बी अजिबात जावचे ना. आणि घरा येताना म्हाजी कसरत पळयात चिखलान एकदम पांय वयताले. आणि म्हाका मजाय बीन येताली चिखलान. एकदम मोव मोव चिखल सामको म्हणटात तसो. आणि भरपूरूच मजा केली हांवें चिखलान या. आणि घरा येतानाच म्हाका एक वॉटरफॉल दिसलो शेतान आमच्या. आणि वॉटरफॉलाक बाय करून हांव डायरेक्ट घरा येवपाक भायर सरलें. आणि आयचो मिनी ब्लॉग आवडलो सुद्दां जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करूंक विसरूं नका. बाय.